Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. प्रत्येक खात्यात हांवें बरें काम केलां. आर्कायव्ज डिपार्टमेंटात डिजिटायजेशन 2004 हांवें चालू केलें. त्यानंतर तें चालू आसा. डिजिटायज जें जावपाक जाय आशिल्लें. त्यानंतर आर्कोलॉजिकल जे प्लेसीस आशिल्ले, फॉर एक्झाम्पल बेतीवेरीचो फोर्ट, आमचो हणजुण्याचो फोर्ट, हे सगळें काम चालू केल्लें हांवें त्या. आतां उरल्या तितूंतली एज्युकेशन पावर तुमकां खंयच्या हितून काम ताजेर हांव कांय उलयना. ती पावर मुख्यमंत्र्याची. ते मुख्यमंत्र्याच्या हातूंत हांवें उलोवप बरोबर न्हय. Sir, this ministry you got from the state or from the central? हां, ही जी ministry you got it now from the state or from the जे central? मिनिस्ट्री म्हाका मेळटा तातूंत योग्य रितीन योग्य काम करून लोकांक योग्य निर्णय दिता. No, I'm asking you got this ministry from the state or from the सेंटर central? लिडरांनी दिली काय स्टेट लिडरांनी तुमकां दिवपाक लायली? सेंटर आनी स्टेट हे दोगूय मेळून हे सगळें काम. Because last time you were saying कि you हय, म्हजी उलोवणी सगळी सेंटराच्या लिडरा कडेन जाल्ली प्रायर टू रिजल्ट्स. ओके, थँक्यू. जे खातें म्हाका मेळटा त्या खात्यांत योग्य तरेन काम करप आनी ताका न्याय दिवप हें हांवें कर्तव्य केलां. हांव तुका एकूच एग्जाम्पल दिता. फॉर एक्झाम्पल ट्रान्सपोर्ट जेन्ना म्हजे कडेन आयलो तेन्ना ताजो रेवेन्यू फक्त 72 कोटी आशिल्लो. पूण जेन्ना 2018 आयलो तेन्ना तो रेवेन्यू हांवें 454 कोटीचेर पावयलो आनी ती बी वाड बी करिनासतना पावयलो. त्यानंतर म्हजे कडेन सोशल वेलफेअर आशिल्लें. सोशल वेलफेअरांत हांवें एक 48 स्किमी तयार केल्यो. आर्कायव्ज डिपार्टमेंट जेन्ना म्हजे कडेन पयले फावट आयले तेन्ना डिजिटायजेशन ऑफ आर्कायव्ज डिपार्टमेंट हांवें त्या वेळार चालू केल्लें. म्हणजे इमेजीन करा जे काम म्हजे कडेन येता. फॉर एक्झाम्पल म्युजियम आशिल्लो 5 हांवें नवे हे तयार केले. 5 ते म्युजियम दैव किंवा कर्मान म्हणून म्युजियम आसना पूण ते 5 ज्यो हे केल्यो हांवें म्युजियमां त्या वेळार केल्यो. आनी जो पोर्टफोलियो म्हाका मेळटा मुख्यमंत्री दिता किंवा भारतीय जनता पक्षाचे जे पयले श्रेश्ठी आसा तांकां मान्य आसा तो पोर्टफोलियो म्हाका दिलो. तातूंत काम करप ही म्हजी जबाबदारी हांव समजता. ताचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना आनी सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता.